मुझे बोल जेसीबी किसका है? जेसीबी किसका है? हाँ, कौन सागर? पात्राम का नाम क्या है? सागर है। यहाँ पे क्या कर रहे थे? हाँ, कौन सा काम? लेवल कर रहे थे। मिट्टी भर रहे थे। सर हो गया? मिट्टी भर नहीं रहे थे, वो साइड में गड्ढे के साइड में हाँ, गड्ढे के साइड में डाल रहे खेती में मिट्टी भर के लेवल कर रहे थे। कितने दिन से काम चालू है ये? थे। अभी 11 बजे से हुआ है। आज ही चालू है, लेकिन ये पूरा मिट्टी खेती में आज ही डाला है। अरे अभी इतना सा ही है, थोड़ा बहुत ही है। अच्छा, हाँ, कब से काम चालू है? कौन है इसका मेन ओनर? मेन ओनर वही है सागर। जेसीबी का ओनर है सागर की जगह का? जगह का ओनर या जेसीबी का ओनर? ये जगह का ओनर तो मेरे को मालूम हाँ, तुझे किसने बोला है लेवल करने के लिए जगह? नहीं। वही अभी आपके सामने गए, वही बोला कि आओ काम करना है। हाँ वो ओनर है, भैया जो है वो ओनर है। ठीक है, तो पूरा ये खेती में अभी लेवलिंग कर रहे हैं। पयले सुवातेर हांव तुमचें देव बरें करूं म्हणटा, कारण मिडियान हो विशय प्रत्येका धरून दवरला आनी तुमकां खबर आसतलें की 2 वर्सां पयलीं हांवें हेचेर कंप्लेंट दिल्लेली आनी ह्या जागेर आनी त्या सायडीक जाग्यार ओपन प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आनी तो क्वेश्चन आमी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन दिला आनी डेप्युटी कलेक्टर केस तुमी पळयल्या जाल्यार केस आसा थंयसर आनी ती तेणी केसीचेर रिमार्क मारला की हांगा जे लँड फिलिंग जाला पळय ते रिस्टोर करचे म्हणून आनी ही कॉपी पुलिसीकूय दिल्या आनी बाकीचे यंत्रणा. पण जाता कितें, जेन्ना अशी कंप्लेंट दिता पळय तेन्ना थंयसर खंय तरी व्हिडियोन मामलेदारान एक बेगा एक्सचेंज जाता दिसता म्हाका. कारण जेन्ना तुमी ऑर्डर काडल्या एका डेप्युटी कलेक्टरान की ही जागा इल्लिगली लँड फिलिंग जाल्या आनी त्या जागेर तुमी रिस्टोर कर म्हणून सांगला, म्हणजे हेचेर फायन घातल्या काडा. आनी तुमकां हांव ह्या 2 दिसाक ते पेपर काडून तुमकां हांव एक्सप्लेन करपाकूच आसलो, कारण जे लँड बील येयला पळय त्या खातीर. पण थोडे कामान बिजी उरल्या कारणान आमी जावंक ना, कारण हेचे हांवें म्हाका दिसता त्या साठी गांवसोडो पडटा आनी थंयसरूय प्रेस घेतलेली. आनी जेन्ना 2-3 ट्रक वचलेले तेन्ना हांवें आग्वाद केल्लो की बाबा अशें अशें काम चालू आसा. म्युन्सिपाल्टीक पडलेलें ना. आतां सांग पळय, हेंच्यांनी जे हे घातला पळय मार्बलाचें, हाका कोणी ट्रेड लायसन दिला? हे कशें इल्लिगल बिजनस चलतात हांगा? हेचेर म्युन्सिपाल्टीन पळोवंक नाका काय? बाजारांत ती आमची गोंयकारां बसतात थंयसर पाटलो घेवन तांकां उखलतात आनी हे करप्शन स्टार्ट जाता. जेन्ना जेन्ना आमी कंप्लेनी दिवपाक वयता पळय तेन्ना हेंचे कितें म्हणटा ते हेंचो वॅल्यूम वाडटा, कळ्ळें? BJPकेन आनी बाकीच्यांनी लोकांनी कंप्लेंट दिल्या सो हेंची बॅगां वाडली. जे समज अमके पयशे घेतात ते डबल जाता, नाल्यार आमी तुमचे मोडून घेतले म्हणटा. आतां सांग, ही हे जे सिमीट घातला आनी एक दुर्दैवाची गजाल, जेन्ना हायवे वयता पळय ही ऑथॉरिटी कितें करता? कारण तेंच्यांनी पळोवंक जाय, कारण हे जे उदक येता हांगा नाले आहात, हांगा स्मॉल बांद आसा, तो बांद ब्लॉक जातलो. त्याच्या उपरांत जे पाऊस पडटले पळय तेन्ना त्या बांदाचेर बंद केला हेंच्यांनी आनी तो बांदाचें उदक सगळें गांवसाड्यान घुसतलें, लोकांच्या घरांनी पावतले. हे आतां न्हू, ह्या वर्सा पळयात तुमी ते बांद बांदला. तेंच्यांनी म्हाका कंप्लेंट हे केल्ली, तेंच्यांनी कंप्लेंट केल्या. कंप्लेंट करून थंयसर वयता. सगळ्यांनीच कोर्टान वयपाचें काय कितें? सगळ्यांनी ही प्रशासना करली. आनी तुमी खबर आहा BJP सरकार जे रुली काडटात, कंप्लेनी दवरले, बॅगा पावली उपरांत कंप्लेनी बंद. म्हापसा कंपनी SIT तुमची खंय गेली? म्हापसा कंपनी तशीच तेंचे तशेंच, तांकां खंय तरी पयसो मेळटा. आतां म्हापसा कंपनी हेंचें पळोवंक जायना. जेन्ना सील जाता पळय तेन्ना कोणी कंप्लेंट दिता तेजेर पळोवंक नाका. तांकां खंयसर तरी कितें पावता, बंद जाता. हांगा हितून जी झाडां पेडां हे आहा पळय, आतां तुमी पळया थंयसर थंय शेतान बिल्डींग बांदल्या, ती कोणी दिल्या? थंयसरूय आमी सांगलें प्रत्येकाक आमी कंप्लेंट करपाची. ऑथॉरिटी कित्याक आहा थंयसर? तेंच्यांनी पळोवंक जायना. लोक कंप्लेंट केल्या उपरांत तेंचे एक बॅगाची 2 बॅगां पावता तेंच्या कडेन. आतां उगी रावपाक जावचें ना. ही जमीन आहा ती रिस्टोर केल्ली आहा. रिस्टोर करची म्हणून मामलेदाराचे आनी डेप्युटी कलेक्टराचे रिमार्क्स आहा, ते हांव तुमकां 2 दिसान दाखयतलो. शोकॉज नोटीस ही नांवाची आसता. तुमकां सांगलें न्हू, शोकॉज नोटीस काडली काय ना तांकां अमकें दिवपाचें आहा, ते मागीर रेट वाडटा तेंची. आनी शोकॉज नोटीस ती खंय तरी खंयच्या बॅगां कोणाक उरता. पण हांव गव्हर्मेंटा कडेन सांगता, जे तुमी लँड तुमी म्हणटाले आमी वाचयतले,
आतां ते तुमची SIT खंय गेली, यंत्रणा खंय, फ्लायींग स्क्वॉड खंय गेलो, कोण कंप्लेंट करता तेन्ना तुमी जागे जातले. आतां इतले माती भरली, ही कितल्या वर्सांच्यान चालू आसा, कंप्लेंटी दिवन दिवन आमी थकले हाका. आनी आयज तेंचे इतली मनमानी जाल्या की हेंच्यांनी इल्लीगल हांगा धंदो सुरू केला. थंय फाल्यां हॉटेलां बांदतले आनी कितें बांदतले, बिल्डिंगी काडटले. आनी लुकसाण कोणाक जातलें, कारण तार नदीक तुमकां खबर आहा तें उदक फ्लो जायना आनी त्या खातीर ती घाण हें जाल्या थंयसर. आनी तार नदी कनेक्टेड टू हांगा बांद एक आसा, तो बांद बंद केल्लो आसा. थंयच्यान हांगा एक व्हाळ आहा तो बांद बंद जाला. शेवटी सगळें बंद जातलें. उदक पावस पडलो उपरांत तें प्रत्येकाच्या घरांत येतलें. मागीर म्हटल्यार बाड येयल्या हें येयल्या अशें जातलें. म्हापसा आमदाराक कितें मॅसेज आहा तुमची? हां, म्हापसाच्या आमदाराक कितें मॅसेज आहा? म्हापसाच्या आमदारान लक्ष दिवपाक जाय ही गजाली. ही गजाली बारीक न्हू, ही लोकांच्या जिवना हानीची गजाली. आनी झाडां बिडां आसा पळय ती सगळीं वयतली आनी लोकांच्या घरांनी न्हू, लोकांच्या धंद्यांनी वयतली. सो हायवे बांदता पळय ताचो फायदो हे लोक जे इल्लिगल आहा पळय ते काम करून घेता आपले हांगा धंदे. सो तेंच्यांनी नोटीस काडूंक जाय, बाबा ह्या हायवेक अमक्या मिटराचेर कोणीच बांदकाम करूंक जायना. सो हांव आमचो आमदार आनी डेप्युटी स्पिकर आहा पळय तेजे कडेन हांव उलयतलो. जाय जाल्यार आमी हांगा धरणांकूय बसतले.